Thank you very much. And one more thing now, when you come in our ward, please don't contact that councillors and all. Please allow. All the people, you make an announcement in the public. I have to bring my people there. I will contact councillor only for 5 years. They are going to stay there forever till we die. Ward wise. After this, ward wise. मास्टर प्लॅनाक आमचो विरोध ना. दर एका वॉर्डात वचून पयलीं सर्वे करचो आनी लोकांच्या सुचोवणे प्रमाणूच फुडलो निर्णय घेवचो. पयलींच आमकां काळखात दवरल्यात. ह्या फुडें खंयचोय निर्णय घेवच्या पयलीं आमकां विश्वासात घेतले ना जाल्यार कोर्टात वचपाक वेळ लागचो ना म्हणून थळाव्या मडगांवकारांनी शिटकावणी दिल्या. बिरेस्तारा स्टुडिओ पॉड एजन्सीच्या अधिकाऱ्यांनी मडगांव नगरपालिकेच्या हॉलात मास्टर प्लॅना विशीं सादरीकरण केलें तेन्ना थळाव्यांनी हो मुद्दो लावन धरलो. मजगती मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार म्हणटा, स्टुडिओ पॉड एजन्सी ही केंद्र सरकारान नेमिल्ली एजन्सी. मडगांव शार एक सोबीत शार जावचें ह्याच हेतान हो मास्टर प्लॅन तयार करतात म्हणून थळावे बेटेच विरोध करतात म्हणून शिरोडकाराचो दावो. जे कितें घडोवन हाडला इट इज बेसिकली अ फार्स. कित्याक ज्या लोकांच्या मनान डेव्हलपमेंट कित्याचें करपा आसता तांची प्लॅनिंगूय सारकी आसता. We thought that it was the development plan which is supposed to be submitted as per the Municipality Act to the District Planning Committee. ही जर तुम्ही आम्हीच ताचे खातीर कोर्टान गेल्ले आनी एक जजमेंट हाडिल्लो, ती अजून पर्यंत आनी डेव्हलपमेंट प्लॅन केलोच ना. एंड नाव वी आर थिंकिंग ऑफ 2041. सध्या आयज तो मास्टर प्लॅनाच्या म्युनिसिपालिटी दाखोवपाक गेल्ले लोकांक सगळ्यांक सजेशन घेवपाक आशिल्लें. सो आतां लास्ट तेंचे डिसायड केला की ते वॉर्ड वायज ते वचून सजेशन घेतले म्हणून लोकांचे कसो कितें मास्टर प्लॅन करपाक. म्हाज्या कितें हो जो दाखयल्या हो दिसपाक हो बरो दिसता, पळोवपाक बरें दाखयता पिक्चर आनी आमी हेजे ओपोज करता. कालूच आमच्या आमदार फातोर्डेच्या आमदारान हेजे ओपोज केल्लो. आमी बी कावन्सिलर म्हणून आमी हे जेडा ओपोज करता. We have demanded for a ward-wise consultation of the people, and they have to notify in advance that they will be coming to this particular ward or whichever ward they are. All 25 wards they have to visit and have consultations with the people of that particular ward in that ward itself. आम्ही हेची एजन्सी अपॉइंट करूना. इट इज द सगळं टोटल गव्हर्नमेंट प्रोसेस. गव्हर्नमेंटान जी कंपनी अपॉइंट केल्या इज अ वर्ल्ड बेस्ट कंपनी, इज अ अवॉर्ड विनर कंपनी अशें म्हणून आमकां माहिती आहे. सो आमी कंपनी जरी गव्हर्नमेंटान बरी अपॉइंट केला जस्ट गो अहेड विथ दॅट. आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. आमी सगळे ते करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकर.